नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरण लोकायुक्ताकडेन मुख्यमंत्र्यान केली फायल क्लियर। फुडल्या सप्तकात खण खाते करतले उरिल्ले सोपस्कार। राजधानी पणजे रस्त्यार खड्डे, प्रुडंटान मेजली एकेका फोंडकुलाची लांबी रुंदी। लोक पिकार, गाडयो फोंडांतल्यान काडटा म्हणल्यार लोकांक नाका शेवट। माशेलात लोकांनी उमेदीन मनयलो चिकोल कालो। पावसाचे दडको आनी चिखलात लोकांनी केली मजा। गृहविज्ञान महाविद्यालयाचे भुरगे करतले मदले सुटयेच्या खाणाची तपासणी। मुख्यमंत्र्याची माहिती। भुरग्यांक खाण दिवप बंद करून बिस्किटी दिवच्यो, राष्ट्रवादीची मागणी। आणि मोपा विमानतळा खातीर चड देवळां मोडची पडटली। सरकाराक ही देवळां मोडपाचो अधिकार ना। मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समितीचो दावो। खबरो विस्तारान। गोंय सरकार बेकायदेशीर खण प्रकरण फुडल्या सप्तकात लोकायुक्ताक चौकशे खातीर दिवपाचे आसात। राज्यांतल्या बेकायदेशीर खण वेव्हार संबंधीची फायल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पास केल्या। उरिल्ले सोपस्कार खण खाते येता त्या सप्तकात पुराय करतले। गोंयांत सुमार 35,000 कोटीचे बेकायदेशीर खण वेव्हार जाल्ल्याचो दावो न्यायाधीश शाह आयोगान केल्लो। ताचे उपरांत गोंय सरकारान आनी उपरांत सुप्रीम कोर्टान गोंयांतल्या मीन उत्पादनाचेर बंदी घातिल्ली। खण प्रकरणाची केस सध्या सुप्रीम कोर्टान चालू आसा। बेकायदेशीर खण प्रकरण लोकायुक्ताक दितलो अशें मुख्यमंत्री तशेंच खण मंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें। मायनिंग केस आपले डायरेक्टर मायन्स एंड जिओलॉजी दिता, म्हजे कडच्यान कितें क्लियर जावपाचें सगळें जालां। फुडल्या सप्तकांत सरकार हे प्रकरण लोकायुक्ताक चौकशे खातीर दितले अशें सुत्रां सांगतात। बेकायदेशीर खणी खातीर पर्यावरणाचेर जाल्ले हानीक लागून लुकसाण भरपाय कोण दितलो हें थारोवपाचें काम लोकायुक्ताक दिलां। भ्रष्टाचार विरोधी फांटो ह्या प्रकरणान फौजदारी जबाबदारी थारायतलो। 3 म्हयन्यां भितर केस नोंद करपाचें उतर खण मंत्री मनोहर पर्रीकारान अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळार दिल्लें। रिपोर्टर महेश गाडे आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ प्रुडंटा खातीर। पणजे शारांतल्या रस्त्यांची दशा पळयल्यार भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी न्हीद काडटात काय कितें असो प्रस्न कोणाकूय पडटलो। सांतिनेज आनी मळा वाठारांतल्या रस्त्याक पडिल्लीं फोंडकुलां पळयल्यार ह्या खात्याक आवय बापूय आसा काय ना असो प्रस्न लोक विचारूंक लागल्यात। प्रुडंटान ह्या फोंडकुलाची लांबी रुंदी मेजली तेन्ना कांय फोंडकुलां 10 ते 13 सेंटीमीटर खोल आनी वट्ट मीटरभर लांब आशिल्ल्याचें दिसलें। पळयात महेश गाडीचो रिपोर्ट। सांतिनेज आनी मळा वाठारांतल्या रस्त्यांची ही परिस्थिती पळयात। फाटलो 1.5 म्हयनो पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून पणजे शारांतल्या ह्या रस्त्यांची कशी दशा जाल्या ती पळयात। प्रुडंटान ह्या फोंडकुलांची पळोवणी केली। पयलीं पळोवया सांतिनेज वाठारांतले रस्ते। फोंडकुलांत 10 सेंटीमीटर खोल आनी वट्ट 48 सेंटीमीटर लांब आसात। लोकांक सामकी भिरांत पडल्या। ही फोंडकुलां पुरोवपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान कांयच पावलां घेवंक ना। डांबर घालप शक्य नासल्यार फोंडकुलां तरी पुरोवची अशी लोकांची मागणी आसा। खड्डे 2-3 म्हयने जाले खड्डे पडला। आमी कितें केलें थांबून सांगलें, म्युन्सिपाल्टीक सांगलें, PWक सांगलें, कोणूच एक्शन घेयना। म्हणून आमी काल फातर घातला, सगळे खड्ड्यांनी पडला, ते सगळे फातर हांवें घातला काल। आनी ताका पळय काल 2-3 दिसांनी स्कूटर गाडी भितर पडले, गाडी गाड्या पडटा, सगळे रस्त्याक लोक वयता तेंचे उदक पडटा सगळे खड्ड्यांनी, खूब त्रास जाता लोकांक। आतां मळा वाठारांतले रस्ते पळोवया। पावसा पयलीं हे रस्ते सारके करपाची गरज आशिल्ली, मात अधिकाऱ्यांनी कांयच करूंक ना। रस्त्यात व्हडलीं फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो पिड्ड्यार जातात अशी लोकांची कागाळ आसा। तूं गेलो चडपून खड्ड्यान पडले, तूं उपळून भायर मेलो थंयसरूच रस्त्याक लागून। तुमकां कितें दिसता ही कामां केन्ना जावंक जाय आशिल्ली? पावसा पयलीं जावंक जाय न्हू कामां ती, मागीर करून आतां केल्यार उपकारना ती। आमच्या रिपोर्टरान ह्या फोंडकुलाची लांबी आनी रुंदाय मेजली। हे फोंडकूल वट्ट 13 सेंटीमीटर खोल आनी 80 सेंटीमीटर लांबायेचे आसा। ह्या फोंडकुलांत आडकल्ली मोटरसायकल भायर काडटना कितले त्रास जातात ते पळया। आमच्या रिपोर्टरान ताका आदार दिल्ल्यान तो साल्वार जालो। व्हडलो पावस पडल्यार ताचें कितें जावपाचें? एक फावटी टायर भितर वयता आनी ते खूब डेंजर आसा आनी तेका अपघात जावपाचे खूब जायते आसा चान्सीस। गाडी खूबच डॅमेज जाता, टायर पिड्यार जाता आनी बॅलन्सिंग सगळें हालता।
संबंधीत अधिकाऱ्यां लागीं कागाळ करून कांयच फायदो जावंक ना अशें लोक म्हणटात. ह्या फोंडकुलांनी पडून लोकांचे हातपाय मोडचे पयलीं सरकारान फोंडकुलां पुरोवची अशी लोकांची मागणी आसा. स्टुडंटा खातीर महेश गाडी आनी दिनेश करपे. माशेलांतलो फामाद चिखलकालो शेनवारा जालो. जय हरी विठ्ठल म्हणत माशेल वाठारांतले जाणटे आनी नेणटे भावीक चिखलांत भरपूर खेळ्ळे. आषाढी एकादशीच्या दुसऱ्या दिसा ही परब जाता. मातयेंत वखदी गूण असतात आनी चिखलकाल्यात वांटेकार जावपी भाविकांची दुयेंसां बरी जातात अशी लोकांची भावना आसा. पळयात विवेक प्रभूचो रिपोर्ट. द्वादशी दिसा सगळे आमचे बालगोपाळ जमून आमच्या 25 देवळाक दारसाकळा कडेन थंय सगळे एकत्र जावन गजर करीत हांगा देवळान येवन दिवली सांबाळून भोंवतणी प्रदक्षिणा घालून 12 पर्यंत देवाचो नाम घोश करून प्रदक्षिणा घालता आनी ताच्या नंतर 12 जाली की आमी ताचेर तीर्थ मारता देवाचें आनी ताच्या नंतर समयींचें जें तेल आसता तें सगळें आपल्या देवा आंगार लावन त्या ग्रावंडार आमच्या देवकी कृष्णाच्या प्रठांगणाचेर वचून एक खेळ खेळटा. ह्या चिखलकाल्याक सगळे तरेचे लोक येतात, जाणे करून तरणाटे, भुरगे, ज्येश्ठ अशे वयोवृद्ध सुद्दां ह्या चिखलकाल्यात सहभागी जातात. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.